सी गिरीराज वेर्णेकर म्हाका दिसता ताका चड सिरियस घेवपाची गरज ना, कारण ताका मेमरी लॉसाचे प्रॉब्लम आसा. तुमी ते पिक्चर पळयल्ले आसतले गजनी, आमिर खान गजनी जाल्लो, आनी ताका म्हणटा शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस ऑर इन्स्टंट मेमरी लॉस. सो कदाचित ताका एक मेमरी लॉसाचो प्रॉब्लम आसपाक शकता, आनी हो गोंयाक एक गजनी टायप जावपाक शकता. कारण तेगेले ते कंटिन्युअस जर स्टेटमेंट्स वेगळे वेगळे पळयली जाल्यार ते तशें दिसता आनी तशें बिलीव करपाकूय दिसता. कदाचित तो हो प्रश्न राहुल गांधी परस तो प्रायम मिनिस्टराक विचारतलो आसतलो, कारण जेन्ना टॅरी अटॅक जालो तेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो बिहाराक रॅली हे प्रेफरन्स केल्ले. जेन्ना ते बिहारा रॅली एड्रेस करतालो, रॅली बंद केली ना. म्हाका दिसता कदाचित गिरीराज वेर्णेकर ताका प्रश्न विचारतलो आसतलो. पुलवामाचो जेन्ना प्रश्न हल्लो जालो तेन्ना प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुटींग करतालो आमच्या कॉर्बेट नॅचरल पार्कान, कसली तरी डॉक्युमेंट्रीची. ती डॉक्युमेंट्री बंद केली ना. एक्चुअली आमच्या पार्टीन डिसायड केल्लें की ह्या हेजेर सद्या कसलें राजकारण करप ना, आनी आमी त्या प्रमाण सरकाराक पूर्णपणे सपोर्ट केल्लो. कदाचित ताका शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस आशिल्ल्या कारणान ताका प्रायम मिनिस्टरान जावं सद्या कितें चल्लां तेजे परस ताका राजकारण करीन दिसलें, म्हणून ताणें राहुल गांधीचेर एटॅक करपाची यूज केलो. आमचो स्पोक्स पर्सन अमरनाथ पणजीकर हाणें ऑलरेडी तेजेर स्टेटमेंट दिल्लो आसा की सद्याक कितें परिस्थिती आसा आनी कितें आसा तें. हो हल्लो जातकर बिहाराक तो कसो हांसो हांसोन उलयतालो हें देशाच्याच न्ही तर जगाच्या सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा. म्हणजे एक पंतप्रधान एक वटच्यान दुख्ख प्रगट केल्ल्या भशेन करता आनी दुसरे वटच्यान नितीश कुमारा बरोबर कसं करून हस्तांदोलन आसता तें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. सो हो प्रश्न गिरीराज वेर्णेकरान जर आपल्या पंतप्रधानाक विचारलेले हे सगळो इशू जाता तेन्ना कितें आशिल्लें जाल्यार मातशें बरें जाता आशिल्लें. आतां ताका तो मेमरी लॉस कित्याक जालो म्हणटा हांव, ताका खबर ना हेंचेर सगळ्यांचेर हल्लो केलो. आयज तो कोणाचो स्पोक्स पर्सन आसा? आज गिरीराज वेर्णेकर ह्या सगळ्यांचो स्पोक्स पर्सन जालो. सगळे ज्या मंत्र्याचेर तो तेन्ना फॉग यूज करून हें करतालो आनी आयज हो तेंगेलो स्पोक्समॅन जालो. म्हणजे तो विसरलो 2012 पयलीं ताणें कितें केलो, तेजो रोल कितें आशिल्लो तो पूर्णपणे तो विसरलो. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल सांगता, सारकी इम्पॉर्टंट गजाल, तितून तुमकां प्रूव जातलें की हाका खरेंच मेमरी लॉसा प्रॉब्लम आसूं. तो स्पोक्स पर्सन हरशी BJPचो, पूण ताका एक एकदां तो विसरता की आपूण BJPचो स्पोक्स पर्सन म्हणून. मदीं एकदां इशू जालो कितें तरी आमच्या लिडरशिपीचेर कितें तरी जालो इशू, आनी हाणें प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलें की आमची काँग्रेसची लिडरशीप चेंज करपा खातीर कोण तरी दिल्ली गेले. आनी तितून दिल्ली गेल्ले आसतना ताणें विजय आनी अमित पालेकर आनी सुनील कवठणकर हांची तिगांची नांवां घेतली की हे लोक दिल्ली गेल्याक आनी काँग्रेसची लिडरशीप चेंज करपाक सोदता, हे काँग्रेस काबार करपाक सोदता म्हणून. आतां थोडो टायम म्हाकाय प्रश्न पडलो हो स्पोक्स पर्सन कोणाचो काय म्हणून. हो काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन काय BJPचो स्पोक्स पर्सन? सपोज हो जर BJPचो स्पोक्स पर्सन आशिल्लो जाल्यार ताका खुशी जावपाची. हे सगळे जर काँग्रेस काबार करतात जाल्यार तुवें खुशी जावपाची. तूं थंय अशें दाखयता तूं काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन, कोण तरी लिडरशीप चेंज करपाक सोदता आनी तूं म्हणटा ती लिडरशीप चेंज केल्यार काँग्रेस काबार जातली. क्लियर कळटा की हाका हो मेमरी लॉसाचो प्रॉब्लम आसा. आनीक तसो जसो त्या पिक्चरांक गजनी पिक्चरांक जसो आमिर खानाचो रोल आशिल्लो एक्झॅक्टली ताका हो प्रॉब्लम आसा. म्हाका अपेक्षा आसा की ह्या सरकारांतले डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मातशें कॅर घेवन तेगेले मेमरी लॉसाचो प्रॉब्लम सॉल्व करता.